स्वागत करता। आज ही जी पत्रकार परिषद आसा हांव ह्या गोवा राज्याचो स्टेट रिटर्निंग ऑफिसर ह्या नात्यान एड्रेस करता आनी म्हजे बरोबर गोवा राज्याचे स्टेट को रिटर्निंग ऑफिसर श्री केशव प्रभू हे हांगा उपस्थित आसात। तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की भारतीय जनता पार्टीची राष्ट्रीय सदस्यता मोहीम जी आसा 2 सप्टेंबर 2024 पासून सुरू जाली आणि ह्या सदस्य नोंदणी मोहिमेचो आमच्या एकंदर डेमोक्रेटिकली जे पक्षा पार्टीचे हे आसपाक जाय संघटन ते करपाचे एकंदर प्रक्रिया सुरू जाली। आमच्या गोंयांत ज्या सदस्यता मोहिमेचे प्रायमरी मेंबरशिप पयली आसा तशें सदस्यता मोहिमेचे इन्चार्ज आशिल्ले आमचे सेक्रेटरी सर्वानंद भगत आणि ताजे नंतर आमचे एक्टिव्ह कार्यकर्ते म्हणून आसतात एक्टिव्ह मेंबरशिप म्हणजे जे 50 किंवा 100 सदस्य करतात प्रायमरी मेंबर जे स्वतः हे करतात नोंद तांकां एक्टिव्ह मेंबर म्हणटात सक्रिय सदस्य। ह्या मोहिमेचे इन्चार्ज गोंयचे आशिल्ले नरेंद्र सावयकर आमचे जनरल सेक्रेटरी आणि साधारण 1 म्हयनो ते 1.5 म्हयनो ही मोहीम चल्ली आणि आताच्या ह्या मोहिमेचे वैशिष्ट्य म्हणजे अशें की ही फॉर्मां भरून हे न्हय फॉर्म भरप पण तशें ऑनलायन एक नंबर दिल्लो त्या नंबराचेर कॉल करप आणि मागीर फॉर्म सगळे भरप आणि मेंबर जावप आणि जर फक्त काय रिमोट एरियाज आसात हे ना कनेक्टिव्हिटी ना थंयच फक्त आम्ही थोड्याशा प्रमाणात हाची फॉर्म भरून फिजिकली फॉर्म भरून मेंबरशिप केली आणि ह्या 1.5 महिन्याच्या काळात आम्ही रेकॉर्ड केलं गोंयांत जे मेंबरशिप पळय आसा 4,25,000च्या वयर आमची मेंबरशिप जाली ते ऑलमोस्ट 4 लाखा वयर सुमार ऑनलायन म्हणजे स्वतः केल्ली आणि 25,000 साधारण रिमोट एरिया आसा थंय पावना थंय ती फॉर्म भरून हाचे फिजिकली फॉर्म केले त्यामुळे हो ह्या अजून पर्यंतच्या भारतीय जनता पार्टीच्या कारकिर्दीत रेकॉर्ड आसा 4,25,000 आणि ही जी मेंबरशिप आसा त्यातल्या थोड्या वेळ मागीर आमची एक्टिव्ह मेंबरशिप जाली आणि तातूंत 3,205 सगळ्या गोंयभर आमचे एक्टिव्ह मेंबर रजिस्टर झाले। प्रायमरी मेंबर आशिल्ले तांकां फी बी काय नाशिल्ली एक्टिव्ह मेंबरांक फक्त 100 रुपया फी आशिल्ली ती बी ऑनलायन करची पडटा। सो अशा तरेन हे आमचे जे मूल्य पर्व आसा एकंदर डेमोक्रेटिकली हे चलोवपाचे आणि ही जी मेंबरशिप पळय आसा ती 6 वर्सांची 2024 ते 25 पर्यंत चलतली आणि ताजे नंतर आमचे संघटन पर्व म्हणजे संघटन पर्व हिंदी नाव जे इलेक्शन प्रोसेस पळय आसा तो आमचो इलेक्शन प्रोसेस ताजे नंतर साधारण ऑक्टोबरात सुरू जालो आणि पहिली ताजी हे म्हणून राज्य पातळीचेर राज्य निवडणूक अधिकारी पळय आसा म्हजी नेमणूक जाली त्याच बरोबर 2 को निवडणूक अधिकारी श्री केशव प्रभू आणि श्री शर्मद रायतुरकर हे 3 जणांची आमची राज्य पातळीचे निवडणूक अधिकारी म्हणून तातूंत प्रोसेस सुरू जालो हाजे खातीर 2-3 वर्कशॉप सुद्धा जाले दिल्लीत एकंदर प्रोसेस हे करपाक एक्सप्लेन करप आणि हो प्रोसेसाच्या अंडर मागीर आमी प्रत्येक जिल्ह्याचे आमचे 2 जिल्हा आसा उत्तर आणि दक्षिण उत्तरेक आणि थंय कितें आशिल्लें की उत्तरेचो मजून दक्षिणेक दक्षिणेचो उत्तरेक त्यामुळे उत्तरेक आमी जिल्हा निवडणूक अधिकारी म्हणून ॲडव्होकेट मनोहर आडपयकर आणि ताका 2 असिस्टंट म्हणून श्री संतोष मळेकर आणि किशोर अस्पट अशा 3 जणांची नेमणूक केली उत्तरेक आणि दक्षिणेक ॲडव्होकेट विश्वास सतरकर जिल्हा अधिकारी त्यांना मदत करपाक संतोष केलकर आणि आशिष करमली या दोघा जणांची
प्रोसेस सुरू झालो. ताजे नंतर आम्ही प्रत्येक आमच्याकडे 40 मंडळ असतात. म्हणजे आमचं एक मंडळ म्हणजे हे कॉन्स्टिट्युएन्सी. बाहेर जरा व्हडल्या स्टेटीने वेगळे असतात. एका एका मंडळानं 2-4 कॉन्स्टिट्युएन्सी असतात. पण आमचे 40 मंडळ, 20 मंडळ नॉर्थाक आणि 20 मंडळ सावथाक. थंय आम्ही 40 मंडळ रिटर्निंग ऑफिसर नेमले. तांचे काम आशिल्ले की तांणी थंय वचप आनी बुथाच्यो निवडणुको, मंडळाच्यो निवडणुको घेवप. बुथाच्यो निवडणुको घेवपा खातीर आमी 531 शक्ती केंद्र रिटर्निंग ऑफिसर नेमले ऑल ओव्हर गोवा. 531 शक्ती केंद्र म्हणजे कितें, भारतीय जनता पार्टीचे प्रत्येक हातून मंडळात 4-4 किंवा 3-3 किंवा 5-5 तसे क्लस्टर केले असतात. आणि त्या क्लस्टराचो आमचो एक कार्यकर्तो हेड असता, ताका म्हणटात शक्ती केंद्र प्रमुख. अशा आम्ही सगळ्या गोंयांत निवडणूक प्रोसेस करपा खातीर 531 शक्ती केंद्र प्रमुखांची नेमणूक केली पयली. तातूंत हो सगळो नेमणुकीचो जो प्रोसेस आसा तो कंप्लीट जालो. आणि ऍक्च्युअल निवडणूक जी पळय आसा बुथाची, बूथ कार्य आमचो मेन हे इलेक्शनाच्या निवडणूक लढोवपाचो आमचो मेन काम म्हणजे आमचो बूथ जिंकले जाल्यार मंडळ जिंकले, बूथ जिंकले जाल्यार कॉन्स्टिट्युएन्सी जिंकले, बूथ जिंकले जाल्यार लोकसभा उमेदवार जिंकले. त्यामुळे बूथ गट करप आमचे सदांच धोरण जाल्लें आसा. आणि आमच्या बुथाचेर 1+11 अशी कमिटी, एक बूथ अध्यक्ष, ताचे बरोबर ताका काय ऑफिसरूय आसात, सेक्रेटरी, इंचार्ज वेगळे वेगळे, आणि एका तातूंत 3 महिला असपाकूच जाय हे. आणि सगळ्या घटकांक तातूंत सगळे सामाजीक हाजे प्रमाणे सगळ्या सामाजीक घटकां तातूंत हे आसचे हो आमी कटाक्षान पळयले. आणि निवडणुकीचे जरी आमी म्हणले तरी आमी थंय कितें करताले, आमी कॉन्सेन्सस तयार करप. थंय डायरेक्ट अशें हें जावंक ना इलेक्शन. पण थंय वचप, 2-2 मिटींग घेवप, तांचे बरोबर उलोवप, कार्यकर्त्यां बरोबर. ते आमचे सगळे प्रायमरी मेंबर. आणि एक कटाक्ष आम्ही दवरलेलो की ह्या वेळा बूथ अध्यक्ष म्हणटा तो एक्टिव्ह मेंबरच आसूंक जाय. ताजे वयल्यान ताजे एक्टिव्ह हें कळटा न्ही. ताणें जेन्ना 100 मेंबर केले तेन्नाच तो बूथ सक्षम आसा काय कितें हें. आणि एक ध्येय आमी दवरलेलें की प्रत्येक बुथाचेर एटलिस्ट 2 एक्टिव्ह मेंबर जावपाक जाय. 2 एक्टिव्ह मेंबर. तातूंतलो एक मागीर अध्यक्ष जातलो. अशें हें दवरून आमी साधारण आमच्या सगळ्या गोंयांत म्हणजे 40 कॉन्स्टिट्युएन्सीत मेळून 1508 बूथ कमिटी, म्हणजे टोटल ज्यो बूथ कमिटी पळय आसा उत्तर आनी दक्षिण धरून, तातूंत 1725 आमचे बूथ आसात. आणि तातूंतले आमी 1508 बूथ कमिटी आमी कंप्लीट केल्यो. हातूंत हो प्रोसेस इतलो येयला आसा की बूथ कमिटीज नुसत्यो ते हें करप ना, तर तांकां अपलोड करपाक जाय. सरळ ऍप म्हणून आसा, ताजेर तांची म्हायती सगळी अपलोड करपाक जाय अध्यक्षाची. त्याच प्रमाणे ते सगळे कमिटीचे कार्यकर्ते जे आसा पळय मेंबर, तांची सगळी म्हायती सरळ ऍपाचेर म्हणजे ताजे स्टेटीचेर आनी हो डेटाबेस तयार जाता सेंट्रलाक सुद्धा. अशे तरेन आमी 26,220 कार्यकर्ते हांची म्हायती एकंदर आमच्या राष्ट्रीय कमिटी कडेन आनी स्टेट कमिटी कडेन धाडली. सगळी अपलोड करून तांची डेटाबेस आता तयार जाल्ली सगळ्या कार्यकर्त्याची. कांय कडेन थोडे कडेन 11-12 करच्या लोकांनी चडूय केले. आमचे जे स्ट्रॉंग बूथ्स पळय आसा थंय चड कार्यकर्त्याची कमिटी, फुडें मागीर तांकां 50 प्रमुख अशें आमी म्हणटात. सो अशा तरेन हो पयलो जो प्रोसेस पळय आसा, फक्त 4 जे मतदारसंघ पळय आसा, मडकय, नुवें, बेळगावी आनी वेळी, हांगा आमचे 50% वयर कमिटी जाल्यो ना. सो थंय आमी एडवॉक कमिटी, कारण कितें आशिल्लें काय हे आशिल्लो बूथ कमिटी जर जावपा जाय जाल्यार 50 प्रायमरी मेंबर ते आसपाकूच जाय. थंय 50 प्रायमरी मेंबर्स ना, थंय बूथ कमिटी करपाक मेळना. कमी जाले जाल्यार मागीर आमी थंय एडवॉक कमिटी, एकदा जसो हो प्रोसेस अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष बी जालो, तो प्रोसेस आमी थंय करतले आनी एडवॉक कमिटी नेमतले. ताजे नंतर ह्यो बूथ कमिटी आहे
ऍक्च्युअली आमचे इव्हन जेन्ना आमचे वर्कशॉप झाले नोव्हेंबरात तेन्ना आमच्या अध्यक्षांनी सुद्धा कोणती तोखणाय केली 90% वयर काम आम्ही ते केले सो त्यामुळे एक अभिमानाची गरज आहे आणि त्याचप्रमाणे मागीर आम्ही हाजो प्रोसेस सुरू केलो मंडळाचो कारण फुडली जर निवडणूक जावपाक जाय जाल्यार पयलें म्हणजे प्रत्येक मंडळात 50% वयर बूथ कमिटी फॉर्म जाता त्याच्या आमच्या 36 हातून 50% काय कडे 100% झाले एक दोन तीन हे जर सोडले तर बहुतेक कडे 100% बूथ कमिटी झाली थोडे कडे 50% वर 75% झाले अशा तरेन आमचे 36 मंडळ पळय आसा नॉर्थाक 20 मंडळ आणि 16 मंडळ सावथाक 4 सोडून अशे एलिजिबल झाले फॉर मंडळ कमिटी फॉर्मेशन दुसरो जो प्रोसेस पळय जालो मंडळाचे जे रिटर्निंग ऑफिसर आहा आणि असे सगळे मिटींग घेऊन ताजे पयलीं आमचो एक प्रोसेस जालो कॉन्सेन्सस प्रोसेस म्हणजे आमच्या मंडळाचे रिटर्निंग ऑफिसर आणि आमचे गोंयचे ऑब्झर्वर्स संजीव देसाय त्याचप्रमाणे इतर आमचे जे नेते आणि कार्यकर्ते आसात आणि प्रत्येक मंडळान वचून थंय जुन्या नव्या थंयचे आमदार माजी आमदार अशा सगळ्यांकडे विचार विनिमय केलो तांचे ओपिनियन घेतले तांचे कडल्यान नांवां घेतली सजेशन की कोण बाबा आणि ह्या वेळा आनी एक खासियत आशिल्ली मुद्दाम की मंडळ अध्यक्ष पळय आसा तो 45 वर्सांचे सगळे राष्ट्रीय त्यामुळे थोडेशे कठीण प्रोसेस जालो तो कारण खूप वेळा पयलीं आमी कितें करताले की आमचो जे जनरल सेक्रेटरी आसा ते एक्सपिरियन्स आसताले मंडळाचे तांकां आमी चड करून मंडळ अध्यक्ष अशें करताले परंतु ह्या वेळा एक धोरण अशें जालें की 45 त्या सकयल तो मंडळ अध्यक्ष आसूंक जाय इतलेंच न्हय तर तो खंयच्या तरी हाजो ऑफिस बेअरर जाल्लो आसपाक जाय नुसतो हो न्हय तो एक्टिव्ह मेंबर आसूंक जाय ताणें कितें तरी खंय तरी पद ताणें बसयल्लें आसपाक जाय आणि दुसरो म्हणजे तो 45चे सकयल आसपाक जाय त्यामुळे हो प्रोसेस आमकां 2-3 पातळीचेर करचो पडलो पयलो जो प्रोसेस पळय आसा तो थंय वचून तांचे ओपिनियन घेवप सगळ्यांचे नांवां घेवप आणि सेकंडली मागीर आमी अर्दो दीस जी आमची कोर म्हणजे हे आसा अध्यक्ष म्हणा जनरल सेक्रेटरी हांव स्वता अशे आमी 5-6 जाण नॉर्थाक आणि सावथाक आदेश भर सामके मॅरेथॉन आमच्या मंडळाच्यो कोर कमिटी म्हणून आसतात मेन लिडरशीप 10-12 जाणांची तांचे कडेन विचार विनिमय केलो आणि अशा तरेन कॉन्सेन्सस केलो मंडळ अध्यक्षाक आणि मागीर पयले दिसा नॉमिनेशन आणि दुसऱ्या दिसा डिक्लेअर करप अशा पद्दतीन आम्ही आमच्या 36 मंडळ अध्यक्षाची निवड केली आणि हांव मुद्दाम आजच्या दिसा सगळ्या प्रेस सांगतात मिडियाक आभार मानता तुमचे कारण ह्या प्रोसेसाक तुम्ही भरपूर प्रसिद्धी दिली म्हाका दिसता खंयचेच अशें मंडळ ना की दुसऱ्या दिसा इलेक्शन ज्या वेळा जाले डिक्लेअर जाले मंडळ अध्यक्षाचे त्या वेळा मोठो सेलिब्रेशन असो हे जालो तांचे फेलिसिटेशन जाले आदल्या मंडळ अध्यक्षाचे फेलिसिटेशन जाले बूथ अध्यक्षाचे फेलिसिटेशन झाले पहिल्या वेळा असो मोठ्या प्रकारचो प्रोसेस पळय आसा त्यामुळे त्या त्या व्यक्तीक पळय आसा की ताका अभिमान दिसूंक जाय आपूण बूथ अध्यक्ष जालो आपूण मंडळ अध्यक्ष जालो ह्या गोष्टीचो ताका अभिमान दिवंक जाय कित्याक तांकां आमी थोडेशे मानदंड दवरलेले करते हे ताका वेळ आसपाक जाय हे करपाक तो सेटल मनीस आसपाक जाय पार्टीन ताणें अमकी वर्सां काम केल्लें आसूंक जाय 2 वर्सां तो एक्टिव्ह मेंबर आसपाक जाय 10 वेळा तरी तो प्रायमरी मेंबर आसपाक 10 वर्सां अशा प्रकारचो हे आसलो आणि मेन इम्पॉर्टंट म्हणजे ताणें वेळ दिवंक जाय त्यामुळे अशे जबाबदारी घेवपाक जे आमचे कार्यकर्ते फुडें सरले तांचो आमकां असो हे आशिल्लो की तांचे फेलिसिटेशन करचे तांकां हे दिवचे समज तांकां उर्बा मेळची ह्या पार्टीचें काम करपा खातीर ह्या पद्दतीन आमचे 36 पळय हे जाले 20 नॉर्थाक आणि 16 मंडळ अध्यक्ष बऱ्या प्रकारचे रसांनी तांकां हे दिली आणि यामुळे फुडलो जो प्रोसेस आसा म्हणजे जिल्हा अध्यक्ष ते 2च जिल्हा आसात नॉर्थ आणि साउथ सिमिलर प्रोसेस मागीर कन्सल्टेशन प्रोसेस जालो आणि ह्या वेळा आमकां ती नांवां सेंटराक धाडपाची म्हणजे राष्ट्रीय हांकां धाडची पडटाली आणि
त्यामुळे 2-3 नावं शॉर्टलिस्ट करून प्रत्येकडे उत्तरेक आणि दक्षिणेक 2-3 नावं शॉर्टलिस्ट करून आम्ही धाडली. आणि ताजे नंतर हाजे खातीर आमचे राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी अरुण सिंग हांची निवड जाली ऑब्झर्वर म्हणून. जे जिल्ह्याचे अध्यक्ष आणि तसे स्टेटीचो अध्यक्ष हाचे संबंधी विचार विनिमय करून हे करप कॉन्सेन्सस करप हाजे खातीर ते हांगा आयले 2 दिसांनी. हांगा विविध नेते आणि विविध कार्यकर्त्या बरोबर तांणी चर्चा केली. आणि ताजे नंतर आमकां राष्ट्रीय नेतृत्वान कळयलें की हे 2 दक्षिणेक आणि नॉर्थाक आणि सावथाक हे 2 जण आम्ही निवडल्या विथ प्रॉपर रिप्रेझेंटेशन टू सोशल ग्रुप्स. आणि अशें करून 2 अध्यक्ष नॉर्थाचो अध्यक्ष दयानंद कारबोटकर आणि सावथाक आमचे एसटी मोर्चाचे अध्यक्ष श्री प्रभाकर गांवकर जे हालींच बरोबर निवड जाली. त्या वेळार सुद्धा दोनूय नॉर्थ डिक्लेअर करताना दोनूय वटी कडेन नॉर्थाक आणि सावथाक आमचे डिस्ट्रिक्ट ऑफिस आसा थंय आमी मोठ्या दबाज्यान तांची नांवां डिक्लेअर केली. आणि अशा तरेन हो जो प्रोसेस पळय आसा तो थंय पूर्ण जालो. आणि आता राष्ट्रीय आमचो स्टेट अध्यक्ष निवडणा खातीर आणि एक गजाल म्हणटा ज्या बरोबर आम्ही जिल्ह्याचे हे केले निवड केली अध्यक्ष ताजे बरोबर आम्ही स्टेट काउन्सिल मेंबर्स म्हणून तांची निवड केली. जे 54 स्टेट काउन्सिल मेंबर आसात जे 20 नॉर्थाचे 16 सावथाचे आणि त्याच बरोबर महिला मायनॉरिटीज एसटी आणि एससी हांकां रिप्रेझेंटेशन दिवपा खातीर आनी 18 स्टेट काउन्सिल मेंबर असे टोटल 54 स्टेट काउन्सिल मेंबर पळय आसा. राज्य परिषद म्हणटा ताका राज्य परिषद सदस्य जे 54 राज्य परिषद सदस्याची आम्ही निवड केली आसा. जे आता स्टेट अध्यक्ष म्हणजे राज्य अध्यक्ष पळय आसा ताजे हातून ते वोटर 54. त्याच बरोबर आमचे 10% आमदार आमचे 28 इयर्स 10% 2.8 3 आमदार आमचे असतले जे स्टेटीचे आता वोटिंग करतले म्हणजे वोटिंग जाले जाल्यार पण ते वोटर इलेक्टोरल कॉलेज आसपाकूच जाय. 3 आमदार बी जालो डॉक्टर प्रमोद सावंत विश्वजित राणे आणि मोहीन गुदिनो हे 3 जण. आणि त्याच बरोबर आमचे 2 खासदार सदानंद दानावडे आणि श्रीपाद नाईक हे 2 जण. 54 आणि 3 57 आणि 2 59 वोटर असतात. आता स्टेटीच्या अध्यक्षाक जे ज्यांनी निवडूंक जाय ते प्रपोज सेकंड 10% ताजे 10 जणांनी प्रपोज सेकंड करचे पडटा. आणि हे स्टेट प्रेसिडेंटाचे इलेक्शन घेवपा खातीर आमच्या राष्ट्रीय नेतृत्वान आमचे जनरल सेक्रेटरी श्री सुनील बन्सल राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी सुनील बन्सल हांची नेमणूक केल्ली आसा. तांकां आमी स्वता असिस्ट करतले तांकां ह्या प्रोसेसाक. आणि ते फाल्यां दनपारां गोंया येतात. ते आयल्या नंतर कोर कमिटी आणि बाकीचे तांची मिटींग घेतले. त्याच बरोबर जे नाव राष्ट्रीय नेतृत्वान आता ठरयला प्रदेश अध्यक्ष खातीर ताचे बी नाव ते सांगतले. तांचो जो ह्या आसा नॉमिनेशन प्रोसेस तो फाल्यां जातलो. आणि फाल्यां नॉमिनेशन प्रोसेस जाल्या नंतर परवा सकाळी 18 तारखेक सकाळी 10 वरांचेर मराठा समाज हॉल पळय आसा थंय सगळ्या कार्यकर्त्यांचो मोठो मेळावो जातलो गोंयच्या. आणि थंय तांकां जो पळय कॅन्डिडेट फॉर्म भरतले ताची निवडणूक जाहीर जातली. त्याच बरोबर राष्ट्रीय अध्यक्षाच्या निवडणुकीत वोटर म्हणून आम्ही 3 गोंयसून नॅशनल काउन्सिल मेंबर निवडतले. राष्ट्रीय काउन्सिल सदस्य
जे राष्ट्रीय अध्यक्षाच्या निवडणुकीत भाग घेतले. त्याच्याबरोबर स्टेट काउन्सिलचे मेंबर पळय आसा ते बी राष्ट्रीय अध्यक्षाच्या हातून भाग घेतले निवडणुकीत. प्लस सर्टन पर्सेंटेज ऑफ एमपीज बोथ फ्रॉम द राज्यसभा आणि जो तो इलेक्टोरल कॉलेज असतो ताजे निवडणुकी खातीर आमचे रिप्रेझेंटेटिव्ह म्हणून नॅशनल काउन्सिलचे 3 मेंबर प्रत्येक डिस्ट्रिक्टांसून एक आणि एक प्रॉबेबली महिला रिप्रेझेंटेशन दिवपाक जाय. आमच्या पार्टीचे हे आसता की सगळ्या घटकांक रिप्रेझेंटेशन एट ऑल लेवल्स मेळपाक जाय. आणि जसे 50% स्टेट अध्यक्ष जसे निवडले ताजे नंतर राष्ट्रीय अध्यक्षाची निवड जातली. एकदा राष्ट्रीय अध्यक्षाची निवड झाली की त्याच्यानंतर राष्ट्रीय समितीची निवड झाली. राष्ट्रीय समितीची निवड झाली की स्टेट एक्झिक्युटिव्ह कमिटीची निवड झाली. स्टेट एक्झिक्युटिव्ह कमिटीची निवड म्हणजे अपॉइंटमेंट. जिल्हा जो कमिटी असते ऑफिस बेअरर असतात आणि मंडळ कमिटीचे म्हणजे ऑफिस बेअरर जातात. ताजे नंतर मोर्चा आणि आमचे जे वेगवेगळे सेल पळय आसा हाजे अपॉइंटमेंट जातले. आणि अशा तरेन आमचे संघटन पर्व पळयले आसा हे फुडल्या 6 वर्सां खातीर 2030 पर्यंत हे पार्टीच्या जे स्ट्रक्चर पळय आसा ताजे निर्माण जातले आणि ते 2030 पर्यंत ताजेर अधिकाराचेर आसतले. तुम्ही ऑफलाईन जे मेंबर केल्यात न्ही फॉर्मा भरून जी मेंबर केल्यात ते कितले केले? ते साधारण 25-30 हजार आसा. 30,000 ते मागीर ते बी अपलोड करचे पडटा. 30,000 फॉर्मा भरून घेतले. हय थोडे काय शे ते हे पळय आसा हे नासता म्हणजे हे मेळना. आता काल सगळ्या पेपरांनी जवळजवळ अध्यक्ष कोण आसतले जाहीरच केल्ले आसा. आता तुरी बदल जातलो काय तो? ना ते कितें आसा न्ही आज निवडणूक अधिकारी म्हजें नांव आतां नांव तुमकां फाल्यां कळटलेंच न्ही. आतां जे कितें पेपर आयला ते तुमी स्वता काय अंदाज बांदून सोर्सीसून I am not supposed to disclose the name or but the name will be disclosed tomorrow by the तुमका खबर आसा ते तुमच्या वचपाच्या डिस्क्लोज करपाचे सोडून द्या पण तुमका खबर ना खबर ना म्हाका खबर बीजेपीन म्हाका फाल्यां जेन्ना पळय ते सांगतले की हे फॉर्म तुमी भरा त्या वेळार ते म्हाका कळटले. बीजेपीन 14 संघटना निवडणूक अलग करून जाता म्हणटात. हे फावटी 14 कशें कितें शर्यतीन कोण नाशिल्ले. 14 नांवां नांव कितें आसा जो प्रोसेस हांवें तुमकां सांगलो न्ही आमचो कन्सल्टेशन प्रोसेस आसता. कन्सल्टेशन प्रोसेसाच्या अंडर कितें जाता कांय जाण हाजे एकट्याचे हाजें नांव सजेस्ट करतात, कांय जाण दुसऱ्याचें सजेस्ट करतात, कांय जाण स्वता म्हणजे आपले नांव आपूण बाबा आपूण इच्छूक आसा म्हणजे एकमत नसता. ना एकमत अशें न्ही ते एकमतच जाताले न्ही वाडे. शेवटी कितें आसा खंयचोच कार्यकर्तो कितें आसा आमी केन्ना म्हणूंक शकता की एकमत ना. आमचो टायम आसता पळय 10 ते 12 नॉर्मली फाल्यां सांजचो आसा ते कधी 2 वरांचो टायम आसता. हाजे मदीं कोणूय जर येवन आपले फॉर्म भरूंक शकता. फॉर्म घेवन गेल्लो आसता जो रिटर्निंग ऑफिसर आसा तो फॉर्मां घेवन गेल्लो आसता. कोणूय येवन फॉर्मां भरूंक शकता न्ही जर तो एक्टिव्ह मेंबर आसा चार ते कोण फॉर्म भरना त्यामुळे एकमत झाले असं जातो नाही. नाल्यार ती इज फ्री टू आम्ही बॅलट पेपर बी आमच्या रिटर्निंग ऑफिसराकडे बॅलट पेपर बी सगळे दिल्ले असता. एव्हरीथिंग इज गिवन. समजा त्या वेळार कोण आयलो आणि फॉर्म भरलो कित्याक जर ताका भरून जाल्यार 2 ताका हे लागता फक्त प्रपोज करता आणि आमचे सगळे लिस्ट वोटर लिस्ट हे जाल्ले असता एनाउन्स जाल्ले असता पयलींच. त्यामुळे ताणे जर कोणाक दोगांक हाडले आणि भरले आपले फॉर्म वी आर बाउंड टू टेक इलेक्शन. तुम्ही माहिती साऊथ गोवान 4 मडकरी नुवें बाणावली वेली हांगा 50 पेक्षा कमी प्रायमरी मेंबर 50 बुथाचे म्हणजे ते नेसेसरी आसा की मंडळ स्थापन करतात. ते प्रत्येक वेळा असेच दिसता की हे 4 हातून तुम्ही मातशे वीक आसा तर तुम्ही कितें एफर्ट्स करतले करतले आमी. त्यामुळे आम्ही कितें करतले आता आम्ही सुरू केला तो प्रोसेस. एक्चुअली वेळी ऑलरेडी मिटिंग जाल्ली आसा वेळी म्हणटा ते आणि त्यामुळे त्यांच्या कार्यकर्त्या विचारवेगळी करून एका मतदारसंघात तुमचो मंत्री असा दुसरो मडकई सारखो मतदारसंघ काही वर्षापूर्वी तुम्ही जिंकला
तरी सुद्धा तर इतली कमी कित्याक म्हणून सर? ना केन्ना केन्ना सादारण काय हे असतात पक्ष कमी पडलं तर पार्टीचे पक्ष कमी पडलं नाही म्हणतात असं काय नाही असं काय नाही पण काय कंपल्शन असतात त्यामुळे ती पण म्हणजे तरी पण खंय अशें हे ना की मग काही ढवळीकरांक भाजपाची मेंबरशीप जावंक दिली ना अशें म्हणपाक असं काय ना कारण कितें आसा ते आमचे न्हू ताचो प्रभाव असणाऱ्या मतदारसंघ न्ही तो एका वेळा आमचो हे आयलो ते आमदार आयलो आम्ही प्रयत्न करतले की ते आमच्या पक्षाचे संघटन बळकट जावचे हाचे फुडें करतले सध्या बळकट ना असं अर्थ दिसता. ऑब्वियसली जेन्ना हे जावं त्या वेळा कळटा दुसरे म्हणजे मंडळ जेव्हा तुमचे 36 मंडळ प्रेसिडेंट झाले तर दुसरे असे रिपोर्ट आयले की हे मंडळ जे प्रेसिडेंट असतात ते इनफॅक्ट त्या कॉन्स्टिट्युएन्सीतले तुमचे आमदार किंवा मंत्री असतात त्यांच्या आवडीचे झाले म्हणून हातून कितें तथ्य आसा? ना अशें काय ना कितें आसा न्ही जेन्ना एखादो मनीस हो जालो प्रायमरी मेंबर जालो आनी परत तो एक्टिव्ह मेंबर जालो ही इज एलिजिबल टू बिकम मंडळ प्रेसिडेंट आणि जी पार्टी जर वाडपाक जाय न्ही जाल्यार आमी नवे नवे हे पळय आसा जे कोण एंट्री जेन्ना एंट्री जाता ते पार्टीचे हे धोरणां आणि पार्टीची पॉलिसी आणि पार्टीची हे आसा म्हणून ते जॉईन जातात आणि ते जॉईन जाले म्हणजे तांकां आपणावप हे आमचें काम न्ही प्रत्येकाचे एक पार्टी वाडटा कशी की नवे नवे लोक येवन वाडटा न्ही एका वेळा भारतीय जनता पार्टीची तशी ल्हान पार्टी आशिल्ली वेगवेगळे पार्टींतलेच लोक आयले न्ही महाराष्ट्रवादी पार्टींतले आयले काँग्रेसींतले आयले सगळ्या पार्टींतले लोक आयले म्हणून पार्टी वाडली न्ही पार्टी जर वाढली जाल्यार हो आमचो आणि तो आमचो हे करपाक जायना न्ही त्यामुळे सगळेच आमचे जे जे मेंबर जातात जे हे जातात ते पार्टीच्या ध्येय धोरणांचेर विश्वास दवरूनच मेंबर जाता न्ही त्यामुळे ते आमचे हाजे आवडतं ताजे आवडतं असो काही प्रश्न ना तांकां जर आमी त्या प्रकारे डिफरन्शिएट जर करूंक लागले जाल्यार मागीर ते सदांच तशें अंतर उरतलें न्ही खूब जण जाले आतां तुम्ही एकंदर सगळी स्टडी केली आणि जरा तुमकां दिसतलें की खुबशे लोक अशे आहा की खूब वर्सां हातून आशिल्ली एफिलिएशन शेवटी पार्टी कडेन थँक्यू